नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांमदी पळोवया त्याच्यो हेडलायन्स. चापोली धरणाच्या उदकाची देंवली पातळी. जून सुरू जावन लेगीत पावसाचो ना थेंब. आनीक 15 दीस पावस पडलोच ना जाल्यार 1 जुलय सावन उदकाच्या वापराचेर निर्बंध करतले जारी. पेयजल मंत्री सुभाष फळदेसायाची म्हायती. बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळाचे बसकेक घेतले वेगवेगळे महत्वाचे निर्णय. क्रांती दिसा निमतान स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांच्या 22 भुरग्यांक दितले नोकरेची पत्रां. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची म्हायती. वाळपय वाठारात परतून पिवपाच्या उदकात सापडलो नुडल्सा सारको जीव. लोकांमदी पातळ्या भिरांत. संबंधित खात्यान उदकाची तपासणी करून सुरक्षीत करची उदका पुरवण. स्मार्ट मीटर लावपाची प्रक्रिया आणि वीज बिलां वाडिल्ल्यान तिडकल्ल्या तळावलीकारांनी वीज खात्याच्या अधीक्षक अभियंत्याक घालो घेराव. प्रस्न बेगीनूच लायतले तडीक अभियंत्यान दिले आश्वासन. राज्यात वाडपी अपघातांच्या फाटभुंयेर येरादारी खात्यान काय येरादारी दंडात केल्या वाड. दंडाची वाड खरपणान चालीक लावन खात्यान अपघातांचेर नियंत्रण हाडपाचे यत्न केल्या सुरू. आणि गोयचे फामाद नाटककार ज्येष्ठ गायक पद्मश्री पंडित प्रसाद सावकार संवसाराक अंतरले. 98 वर्सां पिरायेचेर तांणी घेतलो निमणो स्वास. आता पळोवयात खबरो विस्तारान. राज्यात मॉन्सून जरी आयला तरी अजूनही पावसाचो पत्तो ना. काणकोण म्हालांतल्या चापोली धरणाच्या उदकाची पातळी देंविल्ल्यान व्हडलो प्रस्न उप्राशिल्लो आसा. ह्या धरणाचें उदक सांठोवन दवरपाची क्षमता 1122 मिलीमीटर आसा. मात सध्या फकत 400 मिलीमीटर उदक उरिल्ल्याची म्हायती उक्ताडार आयल्या. मजगतीं आनीक 15 दीस पावस पडलोच ना जाल्यार 1 जुलया सावन उदकाच्या वापराचेर निर्बंध जारी करतले अशें पेयजल मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलें. ओनू मॉन्सूनाचे आगमन वेळार जाले. मात जाय तितलो पावस पडूंक नाशिल्ल्यान गरमी वाडत आसा. हाका लागून लोकांक आपल्या जिणेंत वेगवेगळ्या अडचणीक तोंड दिवचें पडटात. चापोली धरणाच्या उदकाची पातळी दिसान दीस उणी जायत आशिल्ल्यान उदकाचो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. खोतीगांव आनी गांवडोंगरी वाठारांतले नैसर्गिक उदकाचो स्रोत सुके पडला जाल्यार गांवडोंगरी पंचायत क्षेत्रांत येवपी नाणे, इंद्रवाडा, कुड्डेवाडा तशेंच हेर वाठारांनी उदकाचो प्रश्न निर्माण जावपाक लागला. आनी 1 म्हयनो पावस पडूंक ना जाल्यार लोकांक उदका खातीर वळवळे काडचे पडटले. देखून संबंदीत खात्यान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन उदकाचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करपाक लागला. मजगतीं आनी 15 दीस पावस पडलोच ना आनी अशी स्थिती रावली जाल्यार 1 जुलय सावन उदकाच्या वापराचेर मर्यादा येतली. सध्या पुराय जाता इतलें उदक आसलें तरी उदकाच्या वापरा विशीं मार्गदर्शक तत्वां जारी जातली. उदकाचो वापर गरजे इतलोच करचो अशें पेयजल खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलां. पयले आसात वॉटर मॅनेजमेंट. आतां जुनाचो 15 जालो. गेले खूब वर्सां आमी पळयताले मे 15 आमकां शॉर्टेजीस पळोवन गोंयान भितर हाहाकार जातालो. अजुनूय 1 म्हयनो पावसाचे डिले जाल्ले आसतनाय वॉटर मॅनेजमेंट जाल्लो आसा. आमकां चिंता आसा, म्हणजे लोकांक अपील आसा की जे उदक तुमी बाकीचे ड्रिंकींग वॉटर सोडून बाकीचे यूज करपाक मेळटा जायत पर्यायी वेवस्थान करपाचें. कारण आमकां आतां अजून पर्यंत वॉटर शॉर्टेजीस खंय मेळना. जुनाच्या 15 तारखेर पसून आमकां अजून पर्यंत भरपूर प्रमाणात सगळ्याक 24 तास ज्या जाग्याचेर मेळटाले तशें शॉर्टेजीस अजून जाले ना. पूण आनीक 15 दीस जर अशेंच गेले जायत जाल्यार आमकां वॉटर शॉर्टेजीस आसतल्यो. म्हणून आमी गायडलायन्स डायरेक्शन्स दिल्ले आसा. आयज फाल्यां गायडलायन्स सगळ्या म्हज्या डिपार्टमेंटांतल्या डिविजनांतल्यान वतल्यो. आनीक आमकां वॉटर युसेज आसा ती कर्टेल करपाक जाय. व्यर्थ जें उदक वता व्हेकल धुवपा खातीर किंवा फरशी धुवपा खातीर, गार्डनिंगा खातीर, बाकीचे नॉन ड्रिंकींग पर्पज उदक आसा तें आमकां सेव करपाक जाय. म्हणून म्हजें अपील आनी गायडन्स आमचे गायडलायन्स सगळ्याक वतल्यो. सगळ्यांनी बरें ज्युडिशियस उदकाचो वापर करपा खातीर जातलें. आतां पर्यंत आमकां उदकाचो टंचाई तशी
खंयच पावली ना. सद्याक आमी आसात चापोलीच्या ह्या धरणाचेर. सबंद काणकोण तालुक्याक उदका पुरवण करपी हो जलाशय. माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग रावजी राणे हांणी ह्या डॅमाचें उदकावण त्या वेळार केल्लें. त्या वेळार काणकोणचो आमदार म्हण वासुपाय गांवकार आसलो. काणकोणच्या लोकांची उदकाची ताण भागोवपा खातीर, शेत करपा खातीर ह्या चापोली डॅमाची त्या वेळार चारय वाटेन दोंगर आनी एका वाटेन उदक आडयल्लें. ह्या डॅमाचें उदक अशें शेतां बीन दिताले, पूण ह्या वर्सा शेताकय दिवना. आज ह्या डॅमा कडेन आमी आयले तेन्ना डॅम जलाशय हें उदक सुकलां. सबंद जेन्ना जलाशय भरता, डॅम भरता तेन्ना 38 मिटर म्हणजे 38-40 मिटर इतलो वयर उदक वयता आनी तें मागीर ओवरफ्लो जाता. आयच्या घडयेक WRD इंजिनियराचें म्हणणें आसा की चडांत चड 1 म्हयनो ते 1.5 म्हयनो पावपा सारकें उदक चापोली डॅमा आसा. असोच जर पावस पडना जाल्यार काणकोणच्या लोकांक उदका खातीर एक मोठो प्रश्न निर्माण जावपाक शकता. खंयच्याय वर्साक चापोली डॅम इतली सकयल गेलो ना. ज्या तेंपार ज्या प्रतापसिंग रावजी राणे आनी त्या वेळार वासुपाई गांवकार आमदार आनी तो माजी मुख्यमंत्री त्या वेळार जो डॅम चालू जाल्लो, तो डॅमाचें उदक 2026 कमी जाला. अतिशय पातळी कमी जाला. आनीक आमी पळोवपाक शकता हो जलाशय कसो सुकला तो. आनी काणकोणच्या नागरिकांची, काणकोणच्या लोकांची उदकाची ताण ही भागल्या पुरो. गोमंतक TV खातीर सोयरू कुमार. बुधवारा मंत्रिमंडळाची बसका जाली. हे बसकेक वेगवेगळे महत्वाचे निर्णय घेतले. क्रांती दिसा निमतान स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांच्या 22 भुरग्यांक नोकरेची नेमणूक पत्र दितले. तशेंच IIT खातीर GEC कॅम्पसांतले 5 लाख चौखण मीटर जमीन दिवपाक मान्यताय दिल्या आनी आनीकूय 2 लाख चौखण मीटर जमीन संपादीत करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. मंत्रिमंडळ बसकेत घेतिल्ले कांय म्हत्वाचे निर्णय. गोमेकोत रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभागात डॉक्टर रोहित शिरगांवकर हांची सल्लागार पदाचेर नेमणूक जाला. दक्षिण गोंय नर्सिंग इन्स्टिट्यूटात 73 नव्या पदाची निर्मिती. IIT खातीर GEC कॅम्पसांतली 5 लाख चौखण मीटर जमीन दिवपाक मान्यताय दिला. तशेंच आनीक 2 लाख चौखण मीटर जमीन संपादीत करतले. क्रांती दिसा निमतान स्वातंत्र्य झुंजाऱ्याच्या 22 भुरग्यांक नोकरेची नेमणूक पत्रां दितले. म्हज्या कार्यकाळात स्वातंत्र्य झुंजाऱ्याच्या 150 परस चड भुरग्यांक नोकरी मेळ्ळा. आता संबंधीत कोर्टात फकत 8 ते 10 उरल्यात अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिली. स्मार्ट मिटराची कार्यवाही स्थगीत दवरून विजेच्या लोडाची तपासणी करपाचो आदेश संबंधीत खात्याक दिल्यात. हेल्थ विथ आयुर्वेदा उपक्रमांतल्यान आयुर्वेद भलायकी वेवस्थापन प्रणाली चालीक लावपाक राज्य मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. दुयेंतीं कडेन संवाद चड प्रभावी करपा खातीर वैजकी नोंदीचे बरे तरेन वेवस्थापन सुनिश्चित करपा खातीर आनी आयुर्वेदा भलायकी सेवेत सुदारणा जावपाकूय मजत जातली अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार सांगलें. We have withdrawn the Goa Highway Law, the revival of the Operation Amendment and the Validation Bill 2023 pending before the Ministry of the Home Affairs of the New Delhi. They have suggested suggestion for this bill to incorporate that suggestions and then we'll put forward that bill once again. त्या खातीर आमी ते bill सद्या withdraw केल्लें आहा. The Goa Highway Law, revival of the Operation and Amendment and Validation Bill 2023. Proposal for the engagement of the 7 intensivists on a contract basis for the period of 1 year in the Goa Medical College for the operationalization of the ICUs, the second floor in the super specialty. Providing for the employment in the government job for the children of the freedom fighters. ही स्कीम म्हज्याच कार्यकाळात हांवें परत एकदा रिवायज केली आनी परत सगळ्या फ्रीडम फायटरांच्या भुरगे ज्यांच्यानी एप्लाय केल्या फाल्यां 18 जून त्याच्या निमित्तान जवळपास हांव 22 भुरग्यांक कितें तरी आमी नोकऱ्यो दिता. म्हणजे फ्रीडम फायटराच्या खंयच्याच भुरग्यांक आमी आज पर्यंत नोकरी दिनासतना दवरूंक ना. म्हज्या टेन्युअरांत ह्या 100% भुरग्यांक दिले म्हणपाक काय हरकत ना. तेंच्यांनी आंदोलन म्हज्याच विरोधात केल्लें, बट हांवूच आसतलो की ताका 100% भुरग्यांक म्हणजे सोदून काडून सुद्दां ज्यांच्यांनी एप्लाय केला तितक्या जाणांक नोकरी दिवपाचें आमी कंप्लीट करतले. हार्डली 8-10 जण उरतले
तांकांय बी जाता तितके बेगीन नोकरी दिवन आमी ही स्कीम सोंपयतले. वी आर अपॉइंटिंग डॉक्टर रोहित शिरगांवकर MBBS MD द रेस्पिरेटरी मेडिसिन इंटेन्सिविस्ट ऑन द कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस अगेन इन द डिपार्टमेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी medicine in Goa Medical College Hospital on the contract basis. Again, creation of the post for the institute, nursing institute in the Margaon for the under directorate of the health services. Margaon आम्ही नवीन नर्सिंग इन्स्टिट्यूट जे चालू केला त्याचे सगळे पोस्ट क्रिएशन हे केले विच इज ऑलमोस्ट 45+28. IIT खातीर आमी फार्मागुडीर आशिल्लो आमचो जागा हो तांकां दिवपाचे डिसायड जाला, फायनल जाला. IITचें हॉस्टेल आमच्या इंजिनियरींग कॉलेजाक दितले आमी आनी तांची बाकीची सगळी जागा जी आसा पळय ती तांकां दितले. एडिशनल जागा आमी एक्वायर करता, तितूंतली एडिशनल जागा इंजिनियरींग कॉलेजीकूय मेळटली आनी हेकाय मेळटली. आत्ताच्या घडीक आमी तांकां एप्रॉक्सिमेटली 5 लाख स्क्वेअर मिटर ऑफ द जागा दिता. एडिशनल प्रायवेट लँड आमी थंय एक्वायर करपाक घेतल्या तेन्ना इंजिनियरींग कॉलेजीक आमी आनीक जागा दितले. अप्रुवल फॉर द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द आयुर्वेदा हेल्थ मॅनेजमेंट सिस्टम. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. 70 वाठारात पिवपाच्या उदकाच्या दर्जाविशीं नागरिकांनी हुस्को उक्तायला. वाळपय वाठारात नळाच्या उदकात परतून नूडल्स सारको जीव सापडला. अशा प्रकाराची ही तिसरी घडणूक आशिल्ल्याचे थळाव्यांनी सांगला. ह्या नादी पयली घडणूक वाळपय जाल्यार दुसरी घडणूक झरमे वाठारात घडिल्ली. दर फावटी जावपी ह्या प्रकाराक लागून उदका पुरवण खात्याच्या कामकाजाचेर प्रस्नचिन्ह उप्रासल्यात. उदकाची तपासणी करून सुरक्षीत उदकाची पुरवण करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. सकाळी हांव कामाक वयपा जाय म्हणून न्हावपाक म्हणून बकेटीन उदक चालू केलें आमचे टाकीचे. पयल्यार भितर बालदेन पयल्यार म्हाका कितें तरी उळटा तें दिसलें म्हणून हांवें कितें केलें तें उदक सकयल वतलें. सकयल वच जाल्यार भितर तो किडो दिसलो. हांवें हेज्या पयलीं बी 2 कडेन झरम्यांनी थंय मेळ्ळेलो तो हांवें पळयल्लो न्हू म्हणून हांवें कितें केलो तो भरणेन भरलो आनी आमच्या ओनराक दाखयलो. तेणी मागीर कितें केलें PWD तेंच्यांनी कंप्लेंट केली आनी ते तेंच्यांनी सांगलें की अशें अशें आमकां किडो मेळ्ळा तर ते तुमी येवन मातशें पळया म्हणून. आनी मागीर तो आतां किडो तेंच्यांनी एग्जामीन करपाक व्हेला. तर तुमकां असले हेज्या पयलीं बी केन्ना अशें मेळ्ळो? ना केन्नाच मेळूंक ना, हे फर्स्ट टायम. आतां तेंचे तुमचे उदक बी व्हेला तेंच्यांनी चेकअप? उदक 2 बाटले उदक आमचे चॅकिंगेक तेंच्यांनी व्हेला. प्लस आमची टाकी सगळी तेंच्यांनी निवळ करून भितर वखद घातला न्हू. भितर वखद घालून सगळी आसा ना ते सगळे क्लीन करून आमकां टाकी दिल्या आतां सगळी. तशें उदक बी अशें पिवू नाका म्हटल्यार? तशें कांय सांगूंक ना बट चॅकिंगेक व्हेला तेंच्यानी. आमी आतां कितें केलां कालच्यान फक्त आमी बॉयल करून पिवपाक लागला उदक सगळें. स्मार्ट मीटर लावपाची प्रक्रिया आणि वीज बिलां वाडिल्ल्यान खुबळिल्ल्या तळावलेकारांनी मंगळारा आके पॉवर हाऊसात वीज खात्याचे अधीक्षक अभियंत्याक घेराव घालो. वाडत आशिल्ल्या वीज दराचेर हुस्को उक्तायतना स्मार्ट मिटराक लागून गिरायकांचेर आनीक अर्थीक भार पडटलो असो आरोप थळाव्यांनी केलो. ह्या वेळार नागरिकांनी तांच्या मागण्यांचेर बेगबेग उपाय काडपाचे अशी मागणी केली. गोंयांत सध्या वीज बिलाच्या प्रक्रियेक लागून लोकांच्यो तकल्यो गरम जावपाक लागल्या. तळावलेच्या व्हडा संख्येन नागरिकांनी आके पॉवर हाऊसात एकठांय येवन वीज खात्याच्या अधिकाऱ्या आड खर निशेध केलो. वीज बिलां वाडिल्ल्यान आनी स्मार्ट मिटर लावपाच्या निर्णयाचेर नागरिकांनी खर नाराजगी उक्तायली. स्मार्ट मिटराक लागून वीज बिलां आनीक वाडटली असो भंय आसा अशें आंदोलकांनी सांगले. ह्या वेळार वीज बिलां वाडपा विशीं स्पश्टीकरण दिवचें आनी बिलिंग प्रक्रियेत पारदर्शकता दवरची अशी मागणी तळावलेकारांनी केली. निषेधा वेळार वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी नागरिकां कडेन चर्चा करून तांच्या सगळ्या कागाळींचेर आनी मागण्यांचेर गंभीरतायेन विचार जातलो अशें आश्वासन दिलें. जे सरान सांगलां सुदीन सरान की आपूण 8 दिसां भितर करता सॉल्व म्हणून. सो वी एश्युअर दॅट एश्युरन्स इज ऑलरेडी गिवन बाय मिनिस्टर. अँड वी जे कितें प्रॉब्लेम्स आसा जे कितें लो वोल्टेज इश्यू आसा जेंचे कोणाचे ते पळय आतां नंबर ते बरोवन घेता. वी वील गो थ्रू ईच इंडिविज्युअल केस अँड इफ दर इज रिडींग जर सारकें येवना कितें आसा जाल्यार परत धाडून वील सी. वी आर फॉर द कन्झ्युमर्स, वी आर नॉट अगेन्स्ट. ते आमचेच कन्झ्युमर, तांकां कितें जर दुखलं जाय जाल्यार आमकांय तें दुखता. पण काही गोष्टी ज्यो पळय ऑर्डर बिडर जी पळय हाजी येता टॅरिफाची ती आमच्या हाती आसना. सो पॅनल चार्जीस जे मानल्या ते खरोखर जर तुरतात ते आसा. समज जर तो लोड इन्क्रीज जाल्लो आसा आनी तो मिटर जर खरोच तो लोड दाखयता कितें तेंय व्हेरीफाय करता किंवा कोण कंप्लेन कितें तें आनी वी वील एक्झामीन दॅट करेक्टनेस वॉट एवर. तरी आसतना हांव मागता समज कोणाक जर कसलीय कंप्लेन आसत आमच्या सब डिव्हिजन असिस्टंट इंजिनियरा कडेन आसा. हांव हांगा 3rd फ्लोरार बसता, एक्झिक्युटीव इंजिनियर 2nd फ्लोरार बसता, तुमी येया 3rd फ्लोरार बसता, तुमी येया तुमी तुमची
दारां सदांच ओपन आसा. वी आर ऑलवेज देर. जेन्ना लो वोल्टेज आनी जे कितें इश्यू आसा दॅट ऑल्सो इफ दॅट आय वील ऑल्सो पर्सनली गो अँड सी इफ देर आर एनी सच सिरियस कंप्लेन्स वीच आर देर बिकॉज वी आर सपोज टू गिव करेक्ट पॉवर. इफ देर आर थिंग्स वीच आर बिहायंड वादळ जालें वारो जालो आनी कितें जालें तें आमचें हातूंक शकना. पयल्याच पावसार थोडोसो प्रॉब्लेम जाता पण नॉर्मली आमी आतां अंडरग्रावंड केबलिंग ह्या नावेली बरेचशे एरियेत अंडरग्रावंड जाल्लें आसा. पीपल वील गेट अ बेनिफीट. मिनिस्टर जो आसा सुदीन धावलीकर द पॉवर मिनिस्टर ऑफ गोवा ताका फोन मारलो. कायंड इनफ ही इमिजिएटली पिक्ड माय कॉल एंड ही हॅज गिवन मी अश्युरन्स. म्हाका ताणें आतां उतर दिलां आनी इट इज ऑन रिकॉर्ड बिकॉज नॉट ओन्ली ही इंजिनियर न्ही असिस्टंट इंजिनियर न्ही तुमी मिडिया आसा सगळे लोकां वचीर पुलिसां वचीर हांवें स्पिकराचेर लावन उलयला सुदीन बाबा कडेन आनी पॉवर मिनिस्टरान डायरेक्ट सांगिल्लें आसा 8 दिसाचो टायम दी प्रतिमा म्हाका 8 दिसां भितर 8 दिसाचोच टायम दी आपूण 8 दिसां भितर कितें आसा तें करून दिता. सो हांव मागता की सुदीन बाब उतराचो मनीस राव उतर पाड कित्याक दिस इज नॉट ओन्ली अबाउट माय नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी एवरीवेर इन गोवा ही मिस्टेक जाल्ली आसा. तुमी चड बिलां म्हारग केल्ली आसा. तो दादलो तो चलो म्हणपालो एक शॉप चलयता एक फॅन आनी एक लायट हे आसा म्हूण आपले एक ट्यूबलायट 29,000 ताका आयला. सिनियर सिटीजनाक बी सोडा आसा ते बायलेक हात नाय पळय ती आतां तुमी पयलो आसतलें तिच्या एक बायलेचे स्मार्ट मिटर घालून गेल्यात. तुमी होल्डार दवर म्हणिल्ले स्मार्ट मिटर आमकां होल्डार नाका ते स्क्रॅप करपा जाय कित्याक इलेक्शन जातकीर की आमचे हे न्ही दोळ्यार तेल लायतले. 3 सिलिंडर दिता म्हणिल्ले आयले 15 लाख दिता म्हणिल्ले खातेमी आयले. सीएम म्हाका लज दिसताय सांगपाक की तुज्या उतराक मरे वालोर ना. तुवें रिकॉर्डाचेर म्हणलें सीएम प्रमोद सावंत सीएम तुवें रिकॉर्डाचेर म्हणलें आपूण वेट करतलो ते रिवोट करतलो ती बिलां पेनाल्टी काडटलो पूण तुजे डिपार्टमेंट तुजे आयज मोकरी करपा लागल्या. बरें सोड आतां पॉवर मिनिस्टरान सांगलां तशें आमी मातशें न्ही आमी नावेली लोक न्ही आमी मातशे पासियन्साचे काडटा आमी इतले पासियन्स काडला 8 दिसां टायम दिला. सो 8 डेज भितर त्या 8 दिसांत समज ही बिलां लेस येयनात ते टील देन आमी बिलां फारीक करपाची ना. हांव डायरेक्ट सांगिल्लें आसा आनी कोणाचेच डिस्कनेक्शनाक कोण येवपा ना कित्याक दीस हॅज टू बी वेवड ऑफ पेनाल्टी काडून लोक जे गरीब आसा तांचे खरें रिडींग आसा ते खरें रिडींगाचेर दियात म्हणून हांवें मागलां आनी ना जाल्यार हांव शिटकावणी दितां. आयज हांव नावेली तेलावलीच्या लोकांक घेवन आयलां 8 दिसांनी जायना जाल्यार हांव सगळे नावेलीच्या लोकांक जागे करतले आनी हांगा घेवन येतले. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णीकर. गोंयांत दिसान दीस अपघात वाडत आसा. ओव्हर स्पिडीन गाडी चलोवप ओव्हरटेक करप गाडी चलयतना मोबायलाचेर उलोवप ह्या सारकिल्या हेर कारणांक लागून अपघात वाडल्या. देखून अपघातांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर येरादारी खात्यान यत्न सुरू केल्या. ह्या फाटभुंयेर खात्यान कांय येरादारी दंडात वाड केल्या. राज्यात वाढपी अपघाताच्या फाटभुंयेर येरादारी खात्यान कांय येरादारी दंडात वाड केल्या. ही वाड खरपणान चालीक लावपाचो निर्णय खात्यान घेतला. देखून वाहन चालकांक भान दवरून गाडयो चलोवच्यो पडटल्यो. येरादारी खातें ITMS कॅमेऱ्या वरवीं येरादारीचेर नियंत्रण दवरता. ह्यान फुडें ह्या कॅमेऱ्यात नेम मोडपी ज्यो गाडयो कैद जातल्यो तांचेर रोखडीच कारवाय जातली अशेंय खात्यान म्हटलां. गाडी चलयतना मोबायलाचेर उलोवप ट्रॅफिक सिग्नल मोडप ओव्हर स्पिडीन गाडी चलोवप बेशिस्त पार्किंग ओव्हरटेक करप ह्या आनी हेर कारणांक लागून राज्यात अपघात वाडल्या. अपघातात मरण आनी जखमी जावप्यांचो आंकडो वाडत आसा. देखून येरादारी दंडाची वाड खरपणान चालीक लावन खात्यान अपघातांचेर नियंत्रण हाडपाचे यत्न सुरू केल्या. ह्यान फुडें अशें आसतले दंड. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयचे फामाद नाटककार ज्येष्ठ गायक आनी पद्मश्री पुरस्कार विजेते करंजाळे पणजेचे पंडित प्रसाद सावकार संवसाराक अंतरले. 98 वर्सां पिरायेचेर तांणी निमणो स्वास घेतलो. बिरेस्तारा सकाळीं 10:30 वरांचेर पणजे मसणभुंयेंत तांचेर निमाणे संस्कार जातले. तांच्या मरणाक लागून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दुख्ख उक्तायलां. सावकार आयज संवसाराक अंतरले ही बातमी आयकून खूब वायट दिसलें. महाराष्ट्रांत आनी गोंयांत एका तेंपार संगीत नाटकांचो एक मोठो भांगराचो काळ येवन गेलो. तातूंत प्रसाद सावकार हांणी मोलादीक योगदान दिलां.
खास करून तांचे गीत बरेच गाजले आनी आमकां आवडटालें आनी आमी गायताले. भरे मनात सुंदरा तुझीच मूर्ती श्यामला. कितलीशींच गितां तांणी गायलीं. म्हापशेंच्या सावकार जे कुटुंबांतले ते एक मोठे सदस्य आनी तांचे बापूय आवय सगळीं संगीतकार आनी कलाकार ताचो जल्मूच बॅक स्टेजीर जाला दौऱ्यार आसतना अशें सांगतात. फिफा वर्ल्ड कप 2026 सर्तीच्या चौथ्या दिसा हाउस्टन डिलक्स, फिलाडेल्फिया आणि मॉन्तेरे या स्टेडियमाचेर जाल्या 4 मॅचींनी 19 गोल झाले. जर्मनी कुराकावाड 7 गोल करून व्हड जैत मेळयली. आतामेरेन जर्मनीन वर्ल्ड कपाच्या इतिहासात 239 गोल करून ब्राझीलाक फाटी घातले. नेदरलँड्स आणि जपान हांच्या मदीं जाल्ल्या मॅचीत 2-2 अशी बादाबाद उरली. आयव्हरी कोस्ट आणि एक्युआदोर मदीं मॅच जाली. आयव्हरी कोस्ट ही मॅच 1 गोलान जिखली. जाल्यार निमणी मॅच स्वीडन आणि ट्युनिसिया मदीं जाली. स्वीडनान ट्युनिशियाचेर 5-1 गोल करून जैत मेळयली. केप वर्दे हो वर्ल्ड कपांत फर्स्ट टायम खेळपी देश, पूण तांणी खूब बरी कामगिरी करतना जागतीर सुवातेर दुसऱ्या सुवातेर आसलो स्पेन पंगडाक गोलशून्य बरोबरीत दवरलो. ह्या मॅचीक स्पेना कडेन खूब अपेक्षा आसल्यो. हो पंगड विजेतेपदा खातीर दावेदार मानलो वता, पूण त्यांनी खूब बरी कामगिरी केल्ल्यान स्पेनाक गोल करप शक्य जावंक ना. केप वर्देचो गोलकीपर 40 वर्सां पिरायेचो ओझिना ह्यांनी खूब बरी कामगिरी केली. ताणें स्पेनाची आक्रमणां यशस्वी जावंक दिवंक ना. ताका लागून ओझिना हाकाच मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार फावो जालो. ओझिना हाचे उपरांत मॅचीच्या उपरांत तो खूब रडलो, कारण तेणी ह्या टुर्नामेंटा पर्यंत येवपाक खूब कश्ट घेतिले. हाका लागून ताचे सोशल मिडियाचेर फॉलोवर्सय बरेच वाडले. स्पेनान ह्या मॅचीक 62% बॉलाचेर पोसेशन दवरलें, पूण संदी मेळूनय तांकां गोल करप शक्य जावंक ना. मॅचीच्या सेकंड हाफाक स्पेनाच्या कोचान लामीन यामाल हो तेंचो 18 वर्सां पिरायेचो तरणाटो खेळगडो एका मैदानार धाडलो, पूण ताकाय गोल करप शक्य जावंक ना. अशा रितीन स्पेन आनी केप वर्दे हांकां दरेकी 1 पॉयंट मेळ्ळो. सर्तींत आतां स्पेन फुडल्या मॅचींत सावथ आफ्रिका पंगडा आड खेळटलो. सावदी अरेबियान उरुग्वे पंगडाक 1-1 असो गोल बादाबाद दवरलो. खरो म्हणल्यार ही मॅच सावदी अरेबिया जिखपाची, पूण 80व्या मिनटाक त्यांचो खेळगडो मॅक्सी आराहो हाणें गोल केल्ल्यान उरुग्वेक 1-1 अशी मॅच दवरपाक शक्य जालें. ताचे पयले सावदी अरेबियाचो अब्दुल्ला अल आमरी हाणें गोल केल्ल्यान सावदी अरेबिया 1 गोलान फुडें आशिल्लो. सावदीचो गोलकीपर मोहम्मद अल ओवेस हाची कामगिरी खूब बरी जाली. त्याने उरुग्वेचे कितले तरी प्रयत्न विफल ठरयले, पूण 80व्या मिनटाक तो बॉलार ताबो दवरूंक ना आनी रिबाउंडाचेर गोल जाल्ल्यान त्याच्या टिमीक 1 गुणाचेर समाधान मानचें पडलें. इराणान झुंजार खेळ खेळटना दोनूय फावटी बादाबाद केली. त्यांचो पयलो गोल 32व्या मिनटाक रामीन रेझाईन हाणें केलो. ताच्या उपरांत 64व्या मिनटाक मोहम्मद मोहबी ह्याच्या गोलाक लागून तांकां 1 गूण मेळप शक्य जालें. कांय दिसां आदीं वास्कोत जाल्ल्या घर फोडपाच्या प्रकरणात मिलिंद नायक हांचे सयत मुस्कान शेख नव्या एसपींक मेळ्ळे. पुलिसांची चौकशी सारकी जायना असो आरोप मुस्कान शेख हांणी केला. दुबाविताचें नांव पुलिसांक दिलां आनी संबंदीत मनशान गुन्यांव कबूल केला, पूण अजुनूय चौकशी सामकी कासव गतीन चालू आसा अशें तिणें सांगलें. तशेंच पुलीस लोकांचेर अन्याय करतात असो आरोप मिलिंद नायक हांणी केला. आमकां न्याय जाय, ताका लागून आमी नव्या एसपींक मेळ्ळे अशें तांणी सांगलें. नवे एसपी हे प्रकरणाची गंभीरतायेन दखल घेवची अशी आस्त तांच्यांनी बाळगिल्या. 29 आमी लास्ट गोल्ड चॅक केल्ले तेन्ना सगळे आसले. सो 2 तारीखेक दनपारां 1:30 अशें आमी जेन्ना गोल्ड चॅक केले तेन्ना आमचे गोल्ड मिसींग आसले. सो मागीर तेच दिसा आमी रातचे 11:30 पुलीस स्टेशनार वचून कंप्लेन दिल्ली. एक्शन घेतलें तेंच्यांनी, कितें केलें म्हाका असो तितली आतां आयडिया ना कितें एक्शन केला तें, म्हाजे कडेन कितें अपडेट ना. पुलिसांनी कांय एक्शन घेवना, अरेस्ट बीन करूंक ना. FIR बीन सगळे ते चेडवाच्या नांवार रेजिस्टर केल्ली हांवें.
बट अजून ताका अरेस्ट करूंक ना पुलिसांनी. तुमकां कोणाचेर डावट आसलो तेजो? हय, म्हाका कोणाचे डावट आसलो ते हांवें सांगले पुलिसांक. ते चेडवान पयलीं कन्फेस केल्ले आपूण कशें चोरी केले बीन सगळें कितें कितें केलें तें. मागीर ताणें सडनली आपलो स्टेटमेंटूच चेंज केलो. कितलो गोल्ड कितले वर्थ? गोल्ड वर्थ अरावंड 15 to 16 lakh. आणि तेजो भाव आय विटनस आहा, तेज्या भावान पुलीस स्टेशनाक स्टेटमेंटूय दिले कितें कितें पळयलेलें तेणें. बट स्टील तेजेर ते स्टेटमेंटार कितें एक्शन घेवंक ना अजून मेरेन. केस बाबतीची फॉलोअप करता गेले 20 दीस जाले. हांव केन्ना आतां ह्या केसीक लागून 1-2 फावटी हालदूर पुलीस स्टेशनारय गेला, हांव नॉर्मली वचना. आनी म्हाज्या प्रमाणे ती केस मातशी बरी स्लो चल्ल्या. कित्याक लागून ते म्हाका कळना. ती गरीब मनशां, तेंचे कडेन आयच्या दिसाक ते रडला भितर केसीच्या फुडें. 5,000 रुपया खर्चाक ना. तेजें काम धंदो सोडून तेंच्यानी भोंवपाचें. आमी मागीर काल हांव जिवा आनी जामू गेलो आनी पियायक मेळ्ळें. मागीर आमी शेखर प्रभू देसाय काल एसटी आपलो ताका मेळ्ळे. चेंज जाला म्हणून आयज परत येयला. आमच्या मनशांक फॉलोअप करपाक आमचें म्हणणें, म्हाजें म्हणणें, चोर कोणूय आसो, कोणूय चोर आसो, तो कोणूय आसूंक शकता, कोणूय. ताका तुमी सोदून हाडा, कारण चोरी जाला इज फॅक्ट. बाकीच्या काणयो सांगप ना. चोरला, चोरी जाला, ताका चोराक जाला तो कोणूय आसून तेंचे भांगर मेळचें. करेक्ट न्ही? अशें सांगूंक सोदता आमी. आनी ताका लागून हांव तांकां म्हटलें हांव वतलो तुमच्या वांगडा एस पी कडेन जाय उलय, तातूंत कांय हें ना. आनी पण ते PSI थंयचो जावं PI दाखयताय करता कशें मुवमेंट, पूण इट इज कम्पेरेटिवली स्लो. तुका जेन्ना पयल्या दुसऱ्या दिसा ती सांगता की अशें अशें जालां म्हणून, जाल्यार तेंच्यांनी इमिजिएटली एक्शन घेवपाक जाय. म्हाका दिसता तुमी तसो कोणाक चान्स दिलो दिसलो जाल्यार मागीर ते खंयच्या खंय वयतले अशें म्हाजें म्हणणें आसा. बर्च बाय रोमियो लेन प्रकरणात उच्च न्यायालयान घेतिल्ल्या स्वेच्छा याचिकेत आपण राज्या खातीर प्रामाणीकपणान काम करतालो, मात ताचे बदला आपल्याक न्यायालयात परतून परतून अपमानीत करताले अशें ॲडव्होकेट रोहित ब्रास डिसा हांणी उक्तायल्ल्याचें कळटा. आपल्याक पदावेल्यान मुक्त करचे अशी मागणी केले उपरांत न्यायालयान ॲडव्होकेट टेरेन्स सिक्वेरा हांची न्यायालयीन इश्ट म्हणून नेमणूक केल्या. बर्च बाय रोमियो लेन प्रकरणात उच्च न्यायालयान घेतिल्ल्या स्वेच्छा याचिकेत आपण राज्या खातीर प्रामाणीकपणान काम करतालो, पूण ताचे बदला आपल्याक न्यायालयात परत परत अपमानीत करताले अशें ॲडव्होकेट रोहित ब्रास डिसा हांणी सांगिल्ल्याचें कळटा. सुनावणे वेळार वरिश्ठ न्यायाधीशा कडल्यान मेळपी वागणूक आनी सुरू आशिल्ल्या कामकाजाच्या पद्दतीचेर असमाधान व्यक्त करून आपूण आतां न्यायालयीन इश्ट म्हूण काम करपाक शकना अशें तांणी स्पश्ट केलें. आपल्याक ह्या पदावेल्यान मुक्त करचे अशी मागणी केल्या उपरांत न्यायालयान ॲडव्होकेट टेरेन्स सिक्वेरा हांची न्यायालयीन इश्ट म्हणून नियुक्ती केली. वरिश्ठ न्यायाधीशा कडल्यान न्यायालयात आपलो अपमान जाला, आपल्याक लक्ष गेला, तशेंच आपल्याक कुशीक काडपाचो यत्न जाला असोय दावो तांणी केला अशें कळटा. तशेंच आपणें स्वता जावन हें पद मागून नाशिल्लें, न्यायालयान आपल्याक न्यायालयीन इश्ट म्हूण नेमिल्लो अशें तांणी सांगलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.